नमस्कार गोमंतक टीव्ही शेयर मुखात सगळ्यांक मायमगाचे ओकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। शिंयाळ्या अधिवेशनाच्या निमण्या दिसा 5 महत्वाची विधेयकां विधानसभेत मंजूर। मात जनविश्वास दुरुस्ती विधेयका आड विरोधकांनी विधानसभेत घालो बोवाळ। चर्चा करीत आसतना विधेयक केलें मंजूर, विरोधकांचो आरोप। सुर्ला सत्तरीत जळवणी दबदब्यार आयिल्ल्या कर्नाटकातल्या 29 तरणाट्यांक घेतले ताब्यात। बंदी आसून दबदब्यार प्रवेश केल्ल्यान राणा खात्यान केली कारवाय। आदेशांचे उल्लंघन करचे न्हय, दिली शिटकावणी। बर्ज क्लब दुर्घटना प्रकरणात बडतर्फ पंचायत सचिव रघुवीर बाक्काराक हणजून पुलिसांनी केलो अटक। म्हापशें न्यायालयान अटकपूर्व जामीन अर्ज न्हयकारले उपरांत पुलीस बाक्काराचो घेताले सोद। दिवचलच्या मुस्लिम वाड्याचेर 2 स्कुटरी मदीं घडलो भिरांकूळ अपघात। ह्या अपघातांत 2 जाण गंभीर जखमी। दोगांचेर हॉस्पिटलांत उपचार आसात सुरू। अडफळे बर्ज प्रकरणाविशीं मुख्यमंत्र्यांकडल्यान स्पष्ट जाप मेळनाशिल्ल्यान विरोधी आमदारांनी सभापतीच्या हुद्यात घेतली धाव। सभाघरात चौकशी अहवाल करचो सादर, केली मागणी। आणि कॅश फोजो प्रकरणात पूजा नायकूच खरी गुन्यांवकार। लक्झरी लाईफ जगपा खातीर 17 कोटी गेले स्वता खातीरूच खर्च। मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती। आता खबरो विस्तारान। मादे अभयारण्यात सुर्ला वाठारांत जळवणी दबदब्यार भोंवडे खातीर आयिल्ल्या कर्नाटकातले 29 जाणांक राणा खात्यान ताब्यात घेतले। संबंधिताचेर कारवाय करून उपरांत तांकां जामिनाचेर सोडले। मात परतून अभयारण्याच्या वाठारांत प्रवेश केल्यार कडकडीची कारवाय करतले, अशी शिटकावणी राणा खात्यान दिल्या। जळवण्यात दबदबो धोकादायक आसून थंय वचपाक बंदी, मात चोरयांनी कांय पर्यटक थंय वतात। म्हादे वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रांत येवपी जाळवणी या धबधब्याचेर बेकायदेशीररित्या प्रवेश केल्या प्रकरणात कर्नाटकाचे 19 जाणांचेर वन खात्यान कारवाई केल्ली आसा। ह्या प्रकरणाची सविस्तर माहिती अशी की गोवा कर्नाटक ह्या शिमेचेर आसपी सुर्ला सत्तरी हांगाच्या लागसार आसपी जाळवण या धबधब्याचेर सर्वसामान्य माणसांक हांगासर वचपाक बंदी आसा। ह्यो खोलवर धबधबो आसा आणि लोकांच्या जिवाक धोको आसा, तेका लागून सरकारान ह्या धबधब्याचेर कांय दिसा पयलीं बंदी हाडलेली आसा। आणि अशें आसतना सुद्दां कर्नाटकाचे 19 जाणां जे पर्यटकाचो आनंद घेवपाक आयिल्लो तांचेर वन खात्यान ही कारवाई केल्ली आसा। तेंचे कडेन खंयच्याच प्रकारची परवानगी नासली, ताका लागून जी तेंच्यांनी प्रवेश केलो ह्यो बेकायदेशीर आसलेलो आणि ताका लागून वन अधिकाऱ्यान हेजेर कारवाई केल्ली आसा। तांकां पयलीं डिटेन केलें आणि मागीर तेंचेर रितसर कारवाई करून तांकां सोडून दिलेलें आसा। ह्या वेळार वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ह्या अंतर्गत तेंचेर गुन्हो नोंद केलेलो आसा। तशेंच वायल्ड लायफ सँच्युरीचे जे अधिकारी आसा गिरीश वेळीकर, तशेंच शाबलो कोपाटेकर, विदेश गावस, तशेंच पारवड हांगातले जे वन अधिकारी आसा हेंच्यांनी ही कारवाई करपाक तांकां सहकार्य केल्लें आसा। ह्या वेळार अधिकाऱ्यांनी सांगलेलें आसा की ह्या फुडें सुद्दां जे जाळवण या धबधब्याचेर बेकायदेशीर प्रवेश करते तेंचेर आमी कारवाई करत रावतले। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सावंत। हडफळे बर्ज क्लबाच्या प्रकरणात बडतर्फ केल्ल्या पंचायत सचिव रघुवीर बाक्काराक चिखली कोलवाळ्यांतल्यान हणजून पुलिसांनी अटक केल्या। अटक करचे पयलीं जामीन अर्ज न्हयकारले उपरांत दुबावीत बाक्कार 30 डिसेंबरासावन बेपत्ता आशिल्लो। शुक्रारा 16 जानेवारीक बाक्कार चिखली कोलवाळ वाठारांत आसा अशी माहिती पुलिसांक मेळ्ळी। तेन्ना तांणी ताचेर नदर दवरून ताका ताब्यात घेतलो। उपरांत बाक्काराक पुलीस स्टेशनात व्हरून उपचारीकरित्या अटक केली। हडफळे बर्ज प्रकरणाचो विशय विधानसभेत तापलो। या प्रकरणात केदोय व्हडलो व्हीआयपी वा व्हीव्हीआयपी आसूं ताका ख्यास्त करतलेच, कोणाकूच सोडचे ना म्हणून मुख्यमंत्री सावंतान सांगले। मजगती बर्ज प्रकरणाचो दंडाधिकारी चौकशी अहवाल सभाघरात सादर करात। प्रकरणाची सीबीआय चौकशी जावपाक जाय म्हणून विरोधी आमदारांनी आपल्यो मागण्यो लावन धरल्यो। मुख्यमंत्र्यांकडल्यान स्पष्ट जाप मेळूंक नाशिल्ल्यान विरोधकांनी सभापतीच्या हौदात धाव घेतली। ह्या कंप्लीटली इन्क्वायरींतल्यान एकटोय मनीस सुटचो ना। Why are we doing like this? What is there? Place it on the floor of the officer. We want this report on the floor of the officer.
हडफड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्ले. ह्या प्रकरणाविशीं आमदार काल्लूस, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, विजय सरदेसाय तशेंच वेंझीन प्रस्न विचारीत मुख्यमंत्र्याक धारेर धरलो. आमकां ह्या प्रकरणात सीबीआय चवकशी जाय, सीबीआय चवकशी करतले काय ना. क्लबाक परवाने दिवपी कांय अधिकाऱ्यांचेर कारवाय जाली, पूण संबंदीत खात्याच्या मंत्र्याचेर अजून कारवाय कित्याक जावना अशे प्रस्न विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांवान विचारले. सभाघरात दंडाधिकारी चवकशी अहवाल सादर करचो म्हूण आमदार वेंझीनूय मागणी लावन धरली. हाचेर जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगले की केदोय व्हडलो व्हीआयपी वा व्हीव्हीआयपी आसूं ताका ख्यास्त करतलेच, कोणाकूच सोडचे ना. सरकार ह्या विशयाचेर गंभीर आसा. आतां मेरेन योग्य परवाने आनी कागदपत्रां नाशिल्ल्यान 22 आस्थापनां सील केल्यात म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगले. मजगतीं मुख्यमंत्र्या कडल्यान ह्या प्रकरणा विशीं स्पश्ट जाप मेळूं नाशिल्ल्यान विरोधी आमदारांनी सभापतीच्या होद्यात धाव घेतली. CZMP 2011 भायर काडला आणि ताकाच लागून हाजी इन्क्वायरी करता आसतना वी हॅव रिटन अ लेटर टू द NCSM ऑल्सो. ओके, आमी क्लॅरिफिकेशन्स दी एंड हू हॅड डन द मिसचीफ इन दीस प्लॅन. ऑल्सो नाव वी आर डुईंग द इन्क्वायरी थ्रू अवर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट विथ द DSLR की कोणी सारखी मिसचीफ पे केला पळय आणि वी विल पनिश टू हिम ऑल्सो. म्हणून द गव्हर्मेंट इज व्हेरी सिरियस. ह्या पद्दतीचो इन्सिडन्स लक्षात आयल्या उपरांत आमी मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी ही नॉट ओन्ली रिगार्डिंग दीस. तर स्पीकर सर, आमी कंप्लिटली कोस्टल बेल्टांतल्यो अश्यो सगळ्यो एस्टाब्लिशमेंट ज्यो आसा पळय न्ही, ह्यो सगळ्यो एस्टाब्लिशमेंट आमी इन्स्पेक्ट करपाक लायल्या. आनी फॉर युअर इन्फॉर्मेशन आय एम टेलिंग यू, म्हणजे जो रिपोर्ट म्हाज्या हातांत आयला पळय न्ही, हें सगळें केल्या उपरांत तें बी सांगता सोमतोच इट इज अप्रॉक्सिमेटली ऑल टुगेदर नॉर्थ गोवान म्हणजे 47 इंचो इन्स्पेक्शन केलो, 17 सील्ड केल्या. नॉर्थ गोवान, साऊथ गोवान 39 इन्स्पेक्शन केलो, 5 सील केल्या. ऑल टुगेदर 86 इन्स्पेक्शन केल्या. आणि 22 जी अशा पद्दतीची एस्टाब्लिशमेंट म्हणजे ज्यांच्याकडे ट्रेड लायसन आसा, फक्त त्याच्याकडे ट्रेड लायसन घेतला, एक्सायज लायसन घेतला आणि आपली एस्टाब्लिशमेंट चलयता, त्यांच्याकडे फायर लायसन्सीस ना, त्यांच्याकडे कन्सेंट टू ऑपरेट ना. आणि ही सीबीआय इन्क्वायरी आम्ही मागपाक जाय. सीबीआय इन्क्वायरी जावपाक जाय. मुखेलमंत्रीन मॅजिस्ट्रियल इन्क्वायरी केली. सगळे ऑफिसर थिंगा आहाय, सस्पेन्शनान जायना. यू नीड टू क्रिएट दिस अकाउंटेबिलिटी. इट इज युअर ड्युटी. विल यू आन्सर? विल यू इनिशिएट अ सीबीआय इन्क्वायरी? कोणूय VVIP आसूं, आमी ऑलरेडी प्रत्येकाचे हियरिंग सुरू आसा. कितलोय VVIP आसलो आनी आसत जाल्यार हांगा कोणाक प्रोटेक्शन ना. कायदो जो स्टेटीचो आसा जे CZMP हो फॉलो करपाक जाय. ह्या कंप्लिटली इन्क्वायरींतल्यान एकटोय मनीस सुटचो ना. कारण म्हाका दुख्ख जाल्लें आसा, कारण अशा पद्दतीचो इन्सिडंट स्टेटीत केन्ना जावंक नाशिल्लो आनी हाज्याय फुडें जावचो न्ही म्हणून आमी स्ट्रिक्टली सगळ्यो एक्शन घेतल्या. स्पीकर सर, हाज्या मॅजिस्ट्रियल इन्क्वायरीन स्पीकर सर, आम्ही लेट मी स्पीक सीबीआय इन्क्वायरी घेतलो, तू मिनिस्टरा चॅक करतलो. सर, आमकां मुखेलमंत्रीन सांगचे डोंट डायवर्ट इश्यूचे. डायवर्ट तूं आतां आयक. आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तो मॅजिस्ट्रियल रिपोर्ट पब्लिक कित्याक केला? स्पीकर सर, हाजी कोर्टात केस चालू आसा. आमी थोडे सगळे मॅटर सबज्युडिस जरी आम्ही हेजेर जरी तर लक्ष केले हो रिपोर्ट तुम्ही टेबल करचो. पूर्ण केसीची चार्जशीट जावन हांव एकदा बाकीचे मागे डिटेल करता आणि त्याच्या उपरांत वी विल डिसाइड. Why are we doing like this? What is there? Place it on the floor of the officer. We want this report on the floor of the Speaker sir, we want this to be placed on the floor of the house. Registrar report place जावपाचो. केस चार्जशीट जाल्या उपरांत Charge जावपाक गरज ना. We have already disclosed many points. अरे सगळे उलयल्या उपरांत परत येत बसपाचे ना. दुसरो क्वेश्चन नाका. बसपाचे ना. वचून बसपाचे ना तुमकां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कॅश जॉब प्रकरणातली दुबावीत पूजा नायकूच खरी गुन्यांवकार आसा अशी घोषणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत केली. लक्झरी लायफ जगपा खातीर 17 कोटी तिणें स्वता खातीर खर्च केले. तिचे कडेन 4 लक्झरी मार्गेल्यो गाडयो आशिल्ल्यो, फॉरेन टूर करताली, तशेंच फ्लॅटूय खरेदी केल्ले. आतां मेरेन तिची 4 कोटींची मालमत्ता जप्त केल्ल्याची म्हायती मुख्यमंत्र्यान दिली.
फाटले सुमार 2 वर्सां जाली गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता. जाल्यार कांय म्हयन्या पयलीं कॅश फॉर जॉब प्रकरणांतली मुख्य दुबावीत पुजा नायकान लोकांक नोकऱ्यो मेळोवन दिवपा खातीर आपल्या एका मंत्र्याक 17 कोटी रुपया दिल्ल्याचे आरोप केल्ले. तशेंच मंत्र्यांच्या आनी अधिकाऱ्यांची नांवांय घेतिल्ली. ह्याच कॅश फॉर जॉब प्रकरणाचो विशय विधानसभेच्या सभाघरांत गाजलो. कॅश फॉर जॉब प्रकरणांतल्यो केशींचो तपास खंय मेरेन पावला, तशेंच हे प्रकरणांतली मुख्य दुबावीत पुजा नायकाचो बॉस कोण असो प्रश्न फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केल्लो. पयशे दिवन नोकरी मेळोवपाच्या हायसाक बळी पडटात. पुजा नायकानूय जायत्या जाणांक फटयल्यात खंय. वर्स 2019 ते 2024 ह्या काळात पुजा नायकाच्या खात्यांत 3.5 कोटी, घोवाच्या खात्यांत 4.5 कोटी, जाल्यार चलयेच्या खात्यांत 13 लाखांचे ट्रान्झॅक्शन मेळ्ळा. पुजा नायकाच्यो अलिशान गाडयो आनी फ्लॅटूय जप्त केल्यात. ताची किंमत सुमार 4 कोटींची आसा, अशी जाप मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. Hundreds of Goans have been duped of crores of rupees in a cash for job scam. Goa police have so far registered 20 cases across the state, including 12 in North Goa district and 8 in South Goa district, and arrested 19 people for promising to secure government jobs in exchange for cash. The scam also saw a government employee taking his life after his name figured in the case. Over the past few weeks, a new case has been registered almost every day, with a maximum of 3 FIRs each at Ponda, Agasai and Visholi police station. Among those arrested include police personnel, senior government officers, teachers and other persons claiming to have strong political links. Yo सगळ्यो केसी खंय गेल्यो? सरकार त्यो केसी कव्हर करता काय त्यो केसी सेटल जाल्यो? कित्याक 4च कश्यो उरल्यो? हांगा पळय इतलो आहा म्हणटा सांगिल्लो आहा, त्यो केसी खंय गेल्यो? एक मेन एक्यूज आहा पुजा नायक म्हणून. ते आतां सामकें म्हणल्यार सेलिब्रिटीशें जाला. मदीं उलयता, मिडिया हाडटा, हे हाडटा, व्हडलो इश्यू जाता. तिणें क्लेम केला आनी हांवें टीव्हीचेर पळयलें की 17 कोटी रुपया तांणी मंत्र्याक दिले म्हणून. एज पर LAQ रिप्लाय, केसीज आर फायल्ड फॉर अ टोटल अमाउंट ऑफ 26 lakhs. हाजो अर्थ कितें जाता स्पीकर सर, की शी हॅज कलेक्टेड मच मोर अँड ओनली अ फ्रॅक्शन ऑफ इट इज बींग इन्व्हेस्टिगेटेड. 17 कोटी म्हणतो एक रँडम नंबर न्ही स्पीकर सर. 17 कोटी म्हणटा तो हांवें म्हज्या कानान आयकलां, टीव्हीचेर सांगता तें सगळ्यांनी आयकलां आसतलो हांगा. 17 कोटी खंयच्यान आयले, फिगर कसो आयलो? इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावपाक जाय हाजेर. नॉर्मली एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट येदे व्हडले पयशे जेन्ना इनवॉल्ड आहा तेन्ना एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट भितर येता, पूण ते येवंक ना. हांव नकळो कितें म्हणून तें. Can you provide clarity on how the crime branch is tracing the money trail? टोटल 51 केसीस कंप्लेन पब्लिका कडल्यान आयल्यो. तितूंतल्यो ज्यो आउट ऑफ 51 केसीसाच्या भितरल्यो नंबर ऑफ केसीस रजिस्टर्ड इन 24 इज 40, नंबर ऑफ केसीस रजिस्टर्ड इन द 25 इज 11, ऑल टुगेदर 51 केसीस. नंबर ऑफ केसीस इज फॉरवर्डेड टू द कोर्ट. भितरल्यो 40तल्यो 30 केसी फॉरवर्ड केल्या, 11तल्यो 2 केसीस फॉरवर्ड केल्या, 32 केसी कोर्टाक फॉरवर्ड केल्या. नंबर ऑफ केसीस अंडर द इन्व्हेस्टिगेशन्स, हातूंतल्या 10 केसीसचे इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. पयल्या 24तले, दुसऱ्या 9 अशे 19 केसीसांतले जे आहा पळय न्हू, हे टोटल इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. कारण ही पुजा नायक जी बायल जी क्लेम करता तेणी 17 कोटी रुपया कलेक्ट केले म्हटल्या पळय न्ही, तिजो अकाउंट, तिजी प्रॉपर्टी आनी तिजे बाकीचे सगळे टूर्स हे सगळे कॅल्क्युलेट केल्या उपरांत एकंदर लक्षात येता की 17 कोटी रुपया तिने लोकां कडल्यान घेतल्या. आणि 17 कोटी रुपया आहा पळय न्हू तिने स्वता स्पेंड केल्या. ती जी लोकांक दिल्या म्हणून सांगता पळय न्ही, तिच्या कडेन 4 गाडयो आसा. 17 कोटी 4 गाडयो, 17 कोटी एक मिनिट तिचे फॉरेन टूर, तिची बाकीची 2 फ्लॅट, ही जर सगळी प्रॉपर्टी जर पळयत आनी तिच्या कडेन एक्झिस्टींग आसलेले बाकीच्या अकाउंटाचेर आसलेले पयशे, हेजो सगळ्याचो जेन्ना आमी काडून हिशोब पळयता, तिची आतां जी प्रॉपर्टी सीज केल्या पळय न्ही, वीच इज एप्रॉक्सिमेटली म्हाका दिसता तिची प्रॉपर्टी सेज केल्या तितून जवळपास तिची स्वताची प्रॉपर्टी जी आहा ती म्हाका दिसता 4 कोटीचेर पर्यंत आसा सीज केल्ल्या प्रॉपर्टीनूच, फ्लॅट आनी गाडयो येते. त्या खातीर तिने जे पयशे 17 कोटीचो हिशोब दाखयला तो 17 कोटी तिचे अकाउंट, प्रॉपर्टी आनी तिने केल्ले फॉरेन टूर ह्या सगळ्यांनी लक्षात केल्या उपरांत लक्षात येता लोकांनी पिशे कशे तिका पयशे दिल्ले आसा. तिजो कोणा कडेन कसलोच कांयच संबंध नासतना ती खंयचो तरी फ्लॅट दाखयता, खंयचो तरी आनी कितें दाखयता. तिजी थॉरो इन्व्हेस्टिगेशन सगळी केल्ली आसा. तिच्या फोन जो सुद्दां पयलीं फोन कंप्लिटली तिचे रिकॉर्ड काडून चॅक केल्ल्या.
सगळ्या पद्धतीची इन्व्हेस्टिगेशन करून येयल्या ही बायल स्वता जी आहा ती कल्प्रीट आसा. हे ट्रान्झॅक्शन जर पळयत जाल्यार 3.5 कोटी जे आहा पळय न्ही हे स्वता त्याच्या अकाउंटाचेर 2019 ते 2024 पर्यंत दाखयता. 4.5 कोटी जे आहा पळय न्ही तिजो मिस्टर पुरुषोत्तम नाईक हेच्या अकाउंटाचेर दाखयता. 13 लाख रुपया तिच्या चलयेच्या अकाउंटाचेर दाखयता. ही टोटल अमाउंट 8 कोटी रुपया जाता. अकाउंटाचेर दाखयता तिच्या. ताज्यान भायर बाकी गाडयो फ्लॅट आनी कॅश दिल्या ते आनी ताज्या भायर तिचे फॉरेन टूर हे सगळे जे डिटेल्स घेतल्या उपरांत लक्षात येयला त्या तिणी 17 कोटी रुपये जे घेतल्या लोकांचे ते अशा पद्दतीन स्पेंड केले. आता स्पीकर सर एक माझो साधो प्रश्न तुझ्याकडे म्हाका खबर ना. BMW, टोयोटा, ऑडी आणि MG हेक्टर ह्यो गाडयो तिच्या नांवार आहा. आता तुझ्याकडे कितल्यो म्हाका खबर ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मोले कॉर्पोरेशन बँकेचे ATM फाटल्या कितल्याशाच दिसा सावन बंद आशिल्ल्यान थळावे सयत हेर म्हालांतल्या लोकांची गैरसोय जाता. हे विशीं बँकेच्या संबंधीत अधिकाऱ्यांक विचारले जाल्यार कांयच जाप नासता. देखून संबंधितांनी ह्या प्रकारान लक्ष दिवन ATM मशीन बेगोबेग दुरुस्त करून दिवची अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या. ATM कितले दीस बंद आसा? म्हयनोभर बंद आसा आनी हांगा लोक पयशे काडपाक आयले पयशे बी काय मेळना लोकांक. मेळना. मात कशें कितें आतां तुमी कितें करपाचें आतां तुमी पयशे काडपाक आयले हांगा एकूच ATM मरे ते हांगा मोले गांवांत एकूच ATM आसा. आमी मोले आसा जे जाग्यार हांगा कॉर्पोरेशन बँकेचे मोले कॉर्पोरेशन बँकेचे हांगा ATM आसा जवळ जवळ हे एकमेव ATM आसा आनी हांगा बॉर्डर आसा कर्नाटक टू बेळगांव येवपा वचपाक मोले ही सगळी हांगा बॉर्डर आसा आनी हांगा मोठ्या प्रमाणान लोक हांगा ATM सोदपा लागून येता. पूण हांगा खंयच कोणा कडेन पयशे मेळना आनी ATM सद्या बंद आसल्या कारणान जे ट्युरिस्ट येता जावं पर्यटक येता तांकां इतलो प्रॉब्लेम जाता की ते मागीर हांगा ह्या गाड्यार त्या दुकानार ह्या दुकानार भोंवता की आमी तुका GPay करता कॅश दी म्हणून. पूण अशें कोणा कडेन कॅश मेळना आनी कॅश मेळत जाल्यार ते 2 वरां फाटल्यान 200 रुपया 100 रुपया कट करता पर्यटकाचे आनी ताकाच लागून मोठ्या प्रमाणान हांगा तांकां लॉस जाता. हे कॉर्पोरेशन बँकेची जे ATM आसा ते आज गेल्या 8 ते 10 दीस हांगा बंद आसा आउट ऑफ सर्वीस. पूण कोण पडून वचना की हांगा एकमेव ह्या मोले गांवांत एकमेव हे ATM आसल्या कारणान हे चालू करपाची चड गरज आसली. पूण हांगा ते दृश्टिकोनाच्यान बँक ऑफ कॉर्पोरेशन आहा ती कॉर्पोरेशन बँक आसा ती पळयना आनी खंयचीच हांगा ATM ना. तेन्ना कॉर्पोरेशन बँकेची जे संबंदीत अधिकारी आसा तेणी हे संदर्भात जाता तितले बेगीन ATM सारकी करचे कारण तेजे बरें आउट ऑफ सर्वीस बरयला ATM. पूण अशेंच म्हयने तीच नोटीस आसता की आउट ऑफ सर्वीस. पूण कित्याक लागून पयशे भरिना कित्याक लागून ATM सारकी करना हें कांयच कळना. तेन्ना संबंदीत जे बँकेचे अधिकारी आसा तेणी हे कडेन लक्ष दिवचे आनी जाता तितल्या बेगीन ATM सुरू करची अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेच्यान एकनाथ केडेकर. वापय नगरपालिका वाठारांत हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जावप सुरू आसा. पायपलायनीच्या कामा वेळार वारंवार पायपलायन फुटपाच्यो घडणुको वाडत आशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. बेगोबेग उदकाचो प्रश्न सुटावो करचो म्हणून थळाव्यांची मागणी. पळयात पुराय बातमी. वाळपय नगरपालिका वाठारांत नवीन उदकाची पायपलायन घालपाचें काम युध्द पातळीचेर सुरू आसा. रस्त्याचे दोनूय सायडी फोडून दवरिल्ल्यो आसा. पायपलायन घालपा वेळार भौशीक बांदकाम खात्याचे कामगार जतनाय घेनाशिल्ल्यान परतून उदकाची पायपलायन फुटपाच्या प्रकारांनी वाड जाल्ली आसा. व्हडा प्रमाणात पायपलायनीक गळटी लागिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक इबाड जाल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. वाळपय वेळूस आनी कोपोड्ड्या सारक्या वाठारांतल्या लोकांक उदका लागून त्रास सोंसचो पडटा. वाळपय स्टेट बँक ऑफ इंडिया लागसार मुखेल उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान उदक सगळे गटारांत व्हांवतात. देखून संबंधीत खात्यान ह्या प्रकाराचेर लक्ष दिवन उदकाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला. वाळपय नगरपालिका क्षेत्रांत सध्या नवीन उदकाची पायपलायन घालपाचें काम युध्द पातळीचेर सुरू आसा आनी हे काम करत आसतना जे कामगार वर्ग आसा ती जाय ती खबरदारी घेयना. ताका लागून वारंवार उदकाची पायपलायन आसा ही फुटत आसा आनी ताका लागून हजारो लिटर उदक आसा हे अशेंच वेस्ट जाता. आमी पळोवंक शकता की वाळपय SBI बँकेच्या सायडीन मुख्य उदकाची पायपलायन फुटल्या कारणान हजारो लिटर उदक आसा हे गटारान व्हांवपाक लागलेले आसा आनी ती दुरुस्ती न केल्ल्या कारणान उदकाची ही नासाडी जायत आसा. तशेंच आमी पळोवंक शकता की वाळपय ठाणे रस्त्याचेर कितलेशेच जाग्यार उदकाची पायपलायन आसा ही लिकेज आसा आनी ती दुरुस्ती न केल्ल्या कारणान उदकाचे अशेंच उदक वेस्ट जाता. आनी गेल्या कांय दिसाच्यान वाळपय कोपार्डे वेळूस आनी इतर भागांत उदकाचो पुरवठो आसा ह्यो कमी जाल्लो आसा आनी उदकाक अनियमीत उदका खातीर लोकांक हांगासर त्रास सहन करपाक लागलेलो आसा. ताका लागून लोकांनी नाराजी व्यक्त केलेली आसा.
जेन्ना हे कामगार वर काम करता तेन्ना जे संबंधीत अधिकारी आसा हेंच्यांनी लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी अशी जी पायपलायन फुटता तेन्ना ती तातडीन दुरुस्त करपाक जाय. ताका लागून लोकांनी मागणी केल्ली आसा ही बेगींतल्या बेगीन जी पायपलायन फुटलेली आसा ही दुरुस्ती करपाची आनी आमकां सुरळीत उदकाचो पुरवठो करपाचो. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. गोंयांत सध्या सुमार 760 स्टार्टअप आसात जांचे वेवसाय तिगोवन आनी वाडोवपा खातीर मसत करपा खातीर 5 कोटींचो निधी दितात अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटेन दिली. तशेंच गोंयांत बेगीनूच स्टार्टलिंक इंटरनेट सेवा सुरू करतले जाका लागून गांवगिऱ्या आनी वाठारांनी लेगीत हाय स्पीडीन इंटरनेट मेळटलो अशें तांणी सांगलें. AI क्रिएटिव्ह टेक आणि डिजिटल इनोव्हेशनात कुशळ तरणाट्यांक फायदो करून दिवचो हे विशीं आमदार आलेक्स रेजिनाल्डोन विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. ताचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, कार्लोस फेरेरा, आमदार विजय सरदेसाय आनी वेन्झी व्हिएगशान आपापली मतां मांडली. गोंयांत सध्या सुमार 760 स्टार्टअप आसात जांचे वेवसाय तिगोवन दवरपा खातीर आनी वाडोवपाक मजत करपा खातीर 5 कोटींच्या निधींची तरतूद केल्या अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटेन दिली. तशेंच गोंयांत बेगीनूच स्टारलिंक इंटरनेट सेवा सुरू करतले जाका लागून गांवगिऱ्या वाठारांनी लेगीत हाय स्पीडीन इंटरनेट मेळटलो अशेंय मंत्र्यान सांगलें. Like for example, how will you train people to go there? There are issues to whether you will have concentrated parks. What is the government role in this new ventures that will be coming? Kitle jobs hoitle because of AI. Now, all these things, private industry, what will be the steps you will take? Even private industry in general jobs, whether you will have local boys, whether you will train them to see that whether they can, take up those jobs. Government policy, no doubt, but जेन्ना तूं AI technology parks, so innovation hubs करतलो, कित करतलो, center of excellence करपाक तेका what steps you will take? Now even MSMEs, what will you give the MSMEs to see if there are startups can be accommodated in MSMEs of AI? सारके AI चे, whether this will be the future. What steps तुवें बोलना, तुवें reply दिला. आपण प्रोग्राम करतलो जावं हें करतलो स्टार्टअप्स करतलो but what steps will you take to see that our people are accommodated, rural youth, how they are accommodated? आम्ही जेन्ना AI मिशनाचेर आयले, we had to think about how we can go with the whole world. One way, the center is supporting this whole system very well. In March 2024, cabinet जाता and जवळ 10,371.92 crores get sanctioned from AI at the central IT department for the various states, giving various schemes. Compute capacity कितें करपाची, innovation center कशें open करपाचे, center of excellence कशी करपाची, data sets platform कशें तयार करपाचे, each one with future skills India कशी तयार जावपा जाय. India म्हणजे आमचे भुरगे. हाजेर भर घालो आणि तातूंतल्यान they also started looking at how they can look at startup financing in terms of AI. They find that AI and trusted AI करतले safe. जाल्यार there is certain things that we also need to safeguard. सेंट्रा कडल्यान जेन्ना आमी 2024तल्यान हे पैसे पास जाले तेन्ना आमी स्टेटाच्या लेवलाचेर गोवा AI मिशन 2027 घेतले. Before this Picasso, with the help of the center, since chips to startup program, NIT and IIT आम्ही ते 2 प्रोग्राम वेले for the curriculum to add to the students who are learning there. आणि आम्ही स्टारलिंकाकडे जो आता MOU साइन मारता ती फिजिबिलिटी स्टडी जातली. स्टारलिंक म्हणल्यार सॅटेलायटा कडल्यान कनेक्शन. सो तुमच्या ग्रामीण भागात धार बांदोड्या भितर गावातल्या घरान आमकां वायर ओडच्या पयलीं सॅटेलायटा कडल्यान डायरेक्ट नेटवर्क. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फर्मागुडी वाठारांत आशिल्ल्या मळेकारांचेर सध्या हावळ आयल्या. किल्ल्याच्या दुरुस्तीचें काम चल्लां पूण मळ्यांनी अतिक्रमण जाल्ल्यान ह्या गंभीर विशयाचेर कोणूच हालचाली करिनाशिल्ल्यान थळाव्यांनी खंत उक्तायल्या. आमचें पोट ह्याच मळ्यांचेर तिगून आसा. आमचो किल्ल्याच्या बांदकामाक विरोध ना, मात आमच्या पोटार येवं नाकात. सरकारान आमकां ह्या त्रासांतल्यान मुक्त करचें अशें थळाव्यांचें गाराणें आसा.
कितलीशीच वर्सां जाली वत पावसात घाम गळोवन सुमार 90 फर्मागुडीचे मळेकार मळे रोयतात आनी आपली पोटां भरतात। सरकाराच्या येवजण्यांचो लेगीत तांकां कुसकुट्याचो चानयेच्या वाटे इतलो लेगीत फायदो ना, तरी ते केन्नाच निर्शेवंक ना। आपल्या कश्टान गोंयकारांक ताज्या भाजयांची लागवड करून दितात। पूण ह्या फावटी फर्मागुडीच्या मळेकारांचेर संकश्टाचे वीज कोसळ्ळा। फर्मागुडीच्या किल्ल्याचें काम नेटान चल्लां, मात हें काम सुमार 4 मीटर भितर मळ्यांनी पाविल्ल्यान थळाव्यांनी खंत उक्तायला। आमचो ह्या कामाक कसलोच विरोध ना, आमकांय उदरगत जाय, पूण आमी पोटां भरप कशी? विधानसभेत मळेकारांची तोखणाय जाता, पूण प्रत्यक्षात ह्या मळेकारांक कपलार हात मारून रडपाची पाळी आयला ते पळयतलो कोण? हो एक खोचक प्रस्न। असेंब्ली जाता फर्मागुडी मळेकार म्हणटवर आवाज बरो जाता असेंब्लीन, ताजे भायर कांयच जायना। दुसरी गजाल आसा, आमी गव्हर्मेंट सदांच म्हणटा की यंग भुरग्यांनी शेतकऱ्यांक शेतीचे वेवसायान येवचें। आयज ते 90 मळेकारांत प्रत्येक मळेकारांत 2 जाण तर मनीस धरले जाल्यार अशेंच 200 भुरगे तर रेडी जाता मळेकार करपाक। पूण तेजे फाटल्यान सरकारची फेसिलिटी कांय मेळना। आयज मेरेन जे मळे रोयता तो सगळो आमी आमच्या स्वताच्या बलाचेर रोयतात, तितून आमकां सरकारान आयज मेरेन कांयच आदार ना। हो मेन प्रश्न तो आसा। उदकाचो आदार ना, काय साऱ्याचो आदार ना, कांयच आदार ना। जो आमी मळ रोयता आमचे स्वताच्या कश्टा प्रमाणे रोयता। फर्मागुडी मळेकार म्हणून आमी सगळे ऑलमोस्ट 80-90 सुमार मळेकार आसा। आयज अशें जाल्लें आसा की आमी मळेकार म्हणून तो रोयता आनी आमकां खंय ना खंय तरी आमच्या जागेचेर दोगोदान दिल्लो आसा। जशें कळयल्या प्रमाणे तो शिवाजी महाराजाचे किल्ल्याचें काम चालू आसा आनी त्या किल्ल्याच्या आजूबाजून आमची मळेकारांची जमीन आसा। ती कित्येक पिळगे जाल्यो ते मळ्याची जमीन आसा आनी आमी तो मळ रोयता। आमी हो मळो मनसून जेन्ना पावसाळो स्टार्ट जाता तेन्नाच आमी हो मळो रोयता आनी तेन्ना तेजे नंतर आमकां तो उदकाची फेसिलिटी नासल्या कारणान आमकां तो मळो रोवपाचो पडना। आयज कितें जाल्लें आसा, ते सायडीच्या मळ्याच्या सायडीच्यान खंय तरी ट्युरिजमाचो प्रोजेक्ट चालू आसा आनी ते एनकरेजमेंट करून आमच्या मळ्यान पावल्ले आसा। आमी हेजे पयलीं तेन्ना ऑलरेडी पंचायतीकूय सांगलेलें की जे प्रोजेक्ट कितें हाडटा ताका आमकां कांय ऑब्जेक्शन ना। प्रोजेक्ट अवश्य हाडचो, ते डेव्हलपमेंट कितें जाता ते बरी गजाल आसा, पूण ते आमचे मळेकार आसा त्या मळेकाराचे तुमी जाग्यार एनक्रोचमेंट करूं नाका। आमी ट्युरिजम एक्विजिशन करपाच्या प्रोसेसाक आसा आनी तो खंय तरी आमचो जो जाणटेल्यांचो जो पोट्या पाण्याचो विशय आसा तेजेर खंय तरी आमचो प्रॉब्लेम येता। त्या खातीर आमी एक तुमचे खातीर पंचायती कडेन रिक्वेस्ट करता की ऑलरेडी आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा की आमची जी सर्वे नंबर आमी ऑलरेडी दिल्ली आसा आनी मळेकाराचे कितले जागो आसा ऑलरेडी आमी सांगलेलें आसा। त्या मळेकारांक खंयचेय एकदम प्रोजेक्ट येता पूण ते मळ्याक येवपाक दिवं नाका तुमी, तेजे भायर तुमी कितेंय करा, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना। ते अशें जर कितें जर एनक्रोचमेंट जाल्लो आसा आनी ते लोकल पारंपारीक धंदो घेवन आमचे मळेकार जर ते आसात तांकां त्रास अशें जायना अशें तुमचो प्रोजेक्ट करता। कारण आमच्या लोकलाचो खंयच इश्यू ना की ते प्रोजेक्टाक खंय तरी आडोवप जाल्यार हें करप, फक्त ते भिल्यात। कारण आमचो जर हो पारंपारीक आमी धंदो आसा तितून जर फाल्यां गव्हर्मेंटान एनक्रोचमेंट करून ते आनी जर पार्किंग तेणी म्हटलें की पार्किंग करपाचें आसा तसो जर जागो तेणी घेतलो जाल्यार तेंचे फुडें कितें जातलें हो प्रश्न तेंच्या मनांत खंय तरी एक भयभीत जाल्ली आसा। आमचे गांवचेच लोक आसा तांकां गांवच्या लोकांक मिसअंडरस्टँडिंग जावचें न्ही आनी ह्या प्रोजेक्टाक आमचोय विरोध ना। अशे प्रोजेक्ट येवचे, छत्रपती शिवाजी महाराज हो आमचो दैवत्य आनी जे कितें करतले ते शेवटी आमच्या बांदोड्या खातीर एक बरें मेळटलें हिस्टोरिकल प्लेस ती। कारण ते समोरूच भाऊसाहेब बांदोडकरांचे गणपतीचें देवूळ जे स्थापन केलां। गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकार। आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात।
तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही